Welcome to Garden of Glory. Today's reading is more than a list of names. It's a revelation of God's heart for faithfulness. Romans 16 shows us that heaven records every act of love, every hidden service. God never forgets those who serve His kingdom. भाग्यवंत पावलूचे रोमकारांक पत्र ओवेस्वर 16 ओळी 1 ते 16. भावा भयणी थाय पावलूची भावना इश्टागोत दिनवाज तोखणाय सगळ्यांक नोमान. भावार्थांत आमची भयण फेबे विस्वास फावो आसलोली भयण म्हूण तुमकां तिची वळख करून दिता. केंक्रियांत आसा ते पवित्र सोबेची ती सेविका. सोमयाच्या नांवान देवाच्या भोगतांक सोबता तशें तिका बरे भाशेन घेयात आनी तुमची तिका कसली गरज पडत जाल्यार तिका आदार दियात. तर सोबार जाणांक आनी म्हाकाय ती पावल्या. प्रिस्केक आनी आकुयलाक हांवें विचारलां म्हूण सांगात. जेजू क्रिस्ताचे सेवेंत ती म्हजी भागीदारां. म्हजो जीव राखूंक आपलोच जीव संकटांत घालूंक ती फाटीं सोरूंक नात. देखून हांवूच न्हय पूण विदेशांच्यो सगळ्यो पवित्र सोबा तांच्या उपकारांत आसात. तांच्या घरांत जमता ते पवित्र सोबेकूय म्हजो नमस्कार. एपेनेताक म्हज्या इश्टाक हांवें विचारलां म्हूण सांगात. तो आजियाच्या प्रांतान क्रिस्ताक दिल्लें प्रथम फळ. मारयेक म्हजें नोमान. तिणें तुमचे पासत जायतो वावर केला. आंद्रोनिकाक आनी जुनियोसाक म्हजो मानाचो नमस्कार. ते म्हजे भाशेन जुदेव पोर्जेंतले आनी म्हज्या वांगडा ते बंदकोणींत आसले. ते नांव वस्ते धर्मदूत आसले आनी म्हजे आदीं क्रिस्ताचे पाटलावदार. आंप्लियोतुसाक नोमान. सोम्या सोबे तो म्हजो चड मोगाचो इश्ट. क्रिस्ताचे सेवेंत आमच्या सहो वांगड्या उर्बनाक आनी स्ताकुसाक म्हज्या मोगाच्या इश्टाक नोमान. आपेलेसाक नोमान. क्रिस्ताचो आपूण विस्वासी सेवक म्हूण ताणें दाखयलां. आरियोस्तोबोलोस हाच्या घराण्यांतल्या जण एकल्याक नोमान. हेरोदियोनाक विचारलां म्हूण सांगात. म्हजे भाशेन तोय जुदेव. सोम्याचो पाटलाव केल्ल्या नर्सिजाच्या घराण्यांतल्यांक नोमान. त्रिफेनाक आनी त्रिफोसाक म्हजो नमस्कार. सोम्याचे सेवे चाकरेंत तीं कोश्ट करून वावुरतात. पेर्सीस म्हजे चड मोगाचे इश्टिणीक नोमान. तिणेंय सोम्या खातीर खूब वावर केला. रुफुसाक ह्या सोम्याच्या विंचलोल्या सेवकाक आनी ताचे आवयक म्हजो मोग सांगात. ती म्हाका आपलो पूत कसो बाळगिता. आसिन क्रितूस, फ्लॅगोन, हेर्मेस, पात्रोबास, हेर्मास हांकां आनी तांच्या वांगडा आसलेल्या आमच्या भावां भयणीक हांवें तांचो उगडास केला म्हूण सांगात. फिलोलोगुसाक आनी जुलियाक, नेरियोसाक आनी ताचे भयणीक तशेंच ओलिंपासाक आनी तांच्या वांगडा आसलेल्या देवाच्या सोमेस्त भोगतांक नोमान करता. सोम्याच्या एकवटांत तुमी भाव भयण म्हणून
एकामेकाक तुमच्या मोगाची खुणा दियात. क्रिस्ताच्या सगळ्या पवित्र सोबांचो तुमकां माये मोगाचो नमस्कार. This chapter shows us what God values, not fame, but faithfulness. Phoebe, Priscilla, Andronicus, Rufus, these are not just names. These are warriors of the word, unknown to the world, but known by heaven. In God's kingdom, every greeting matters. Every handshake, every help, every home opened for the gospel, it's recorded. Will your name be known in eternity for your faithfulness? Let us pray. Father, we thank you for those who have gone before us in faith. Make us faithful like Phoebe, bold like Priscilla, committed like Paul. Use our lives to bless others and bring glory to your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev Bare Koro.